योजना इम्प्लिमेंट करपाची आसता. इम्प्लिमेंट म्हणजे योजना लोकांपर्यंत पावप ही अत्यंत महत्वाची असता. आणि ही योजना केंद्रात जेन्ना मोदी सरकार येयलें आणि आमच्या सरकारान ही योजना जितकी फास्ट इम्प्लिमेंट करूंक जाता तितकी फास्ट इम्प्लिमेंट करून फाटली 2 वर्सां ही योजना लोकांपर्यंत पावयली. अन्य स्टेटीनी अन्य राज्यांनी ही योजना खूप आदी पावली. जे जमनी आमचे कडेन आहा ह्या जमनींनी आमी अन्य जी पिकां इतर पिकां घेवपाचे आमी प्रयत्न केलो जाल्यार 2 गोष्टी जातले. रायसूय आमकां मेळटलो. शेत आमचें आहे, शेतांनी आमी खूप गोष्टी करूंक शकता. भाजी बिजी पेपर कितकेच तयार करूंक शकता. अळसांदो पिकोवंक शकता, मिरसांगो पिकोवंक शकता. कितलीशींच पिकां आहा ही पिकां आमी आमच्या जमनीर करूंक शकता. म्हणजे त्याच बरोबर रायस आणि रायसाक लागणाऱ्यो सगळ्यो गोष्टी जर आमी उपलब्ध करीत, सगळ्यो गोष्टी पिकोवपाचे प्रयत्न जर आमी करीत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमी ह्या योजनेचोय फायदो आमी अवश्य घेवपाचो. आनी त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो जमनी आहा ह्यो आज जवळ जवळ 50% आणि 50% एबाव जमनी आहा, पाड आहा. म्हणून ह्या जमनीनी कांय पिकयले वताना हे सुद्धा एक तुकाची आणि राज्या खातीर अंत व्यक्त करणारी गोष्ट आहा. योजना येतच रावतल्यो, योजना मेळटच रावतल्यो. तो अर्थ आमचे कडेन आहा ते वापरून आमी फुडें वयचे अशें कांयच आसना. शेती करप म्हणजे कविता कमी न्हू ते मसाला वांटप म्हणजे कमी न्हू. पूण आमकां उलोवपाची संवय जाल्या म्हणटकच हे कारणा खातीर आमी ते करिना. चिखलात पांय घालपाचें वायट कांय ना. आमी निसर्गा कडसून नातें तोडलां. ताका लागून आमकां हे सगळे रोग तयार जाल्या. ते कारण आहे, मुख्य कारण म्हणजे आमी निसर्गा कडेन नातें तोडलां आनी त्रासान पडलेले लोकांक. आनी आतां सरकाराचेर आमी अवलंबून आहा. म्हणजे सरकार दिता पळय तें घेवपाचें, आमी कांय करचे ना. पूण हे स्किमी खातीर 36% 75% ग्रामीण भागात, 75% इन द रुरल एरिया, 25% इन द अर्बन एरिया ह्या लोकांक राशन गावता. 3 रुपये तांदूळ, 2 रुपये गहू, 13.5 रुपया साखर. म्हणटकच हांव मंत्र्याक शाबासकी दिता आनी डायरेक्टर विकास गावडेकर ताकाय शाबासकी दिता. साखरेची 2 वर्सां लागली ती तयार करपाक. 2 वर्सां लागली. सादें काम न्हू तें. म्हणून मंत्र्याक हांव सांगता, डायरेक्टराकूय सांगता कितें फेब्रश वाल्याचोय काळजी